रुताच्या पुस्तकावेलें वाचप. नोएमीक गोवाचे वाटेन एक सोयरो आसलो. बोगिरेस्त आनी एलिमेकाच्याच घराण्यांतलो. ताचें नांव बोआज. मोआबीत रुतान नोएमीक म्हणलें, म्हाका वचून दी गे आनी म्हाका बरे भाशेन घेयत त्या मनशा फाटल्यान कोणशो पुंजायता. तिणें ताका जबाब दिलो, वच गो म्हजे दुवे. ती गेली आनी शेतांत वचून लुंप्या फाटल्यान कोणशो पुंजावंक लागली. तिच्या नशिबान तो शेताचो कुडको एलिमेलेकाच्या घराण्यांतल्या बोआजाचो आसलो. बोआजान रुताक म्हणलें, म्हजे दुवे, आयक आनी सांगता तें समजून घे. ह्या शेता भायर दुसरे कडेन आनीक कोणशो पुंजाय नाका. ना म्हूण हांगासरली कोडसोरो नाका. म्हज्या कामेऱ्या चाकरां बाराबर राव. ती लुंवतात त्या शेताच्या कुडक्याचेर दोळो दवर आनी तांचे फाटल्यान वच. तुजे वाटेक वचना जावंक हांवें म्हज्या चाकरांक आज्ञा घाल्या. तुका तान लागल्यार चाकरांनी उदक काडून भरलेल्या आयदनांतले पिये. तेन्ना जमनीर सोरपट पडून रुतान बोआजाक म्हणलें, हांव पोरकी आसतना तुवें म्हजेर नदर घालच्याक हें भाग म्हाका खंयचें? बोआजान जबाब दिलो, तुजो घोव मरतोच तुजे सासूमाय लागीं तूं कशी वागली ताची म्हाका सगळी खबर आसा. तुज्या बापायक, तुजे आवयक आनी खाशा तुजो जल्मा देश सोडून तुवें आदीं केन्नाच ओळखूंक ना त्या लोकां मदें तूं जिवंक आयली तेंय हांवें जाणा. उपरांत बोआज रुता कडेन लग्न जालो आनी तिका आपले पतीन करून घेतली. आनी ती एकठांय जातूच सर्वेस्परान तिका गर्भेश जायशी केली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. बायलांनी नोएमीक म्हणलें, सर्वेस्पराक आर्गां, कारण ताणें मेल्ल्याक आपणाच्या सुवातेर आपलें नांव इस्रायलाक सांबाळून आयच्या दिसा लागशिल्ल्या सोयऱ्या विरेत दवरूंक ना. हो भुरगो तुका बुजवण दितलो आनी तुजे उत्तर पिरायेर तुजो आदार जातलो. कित्याक तुजो मोग करता आनी तुका 7 पुतां परस अदीक वर्ती जावन आसा ते तुजे सुनयेक एक पूत जल्मला. आनी नोएमीन भुरग्याक आपले उंटीन घेतलो आनी आपलोच पूत कसो ताका धरून ती ताचो पोरामोस करूंक लागली. आनी शेजाऱ्याच्या बायलांनी ताका एक नांव घालें. तांणी म्हणलें, नोएमीक एक पूत जल्मलो आनी ओबेद म्हूण ताका नांव दवरलें. तो जेसेचो बापूय आनी हो दाविदाचो बापूय. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. म्हणया, सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफळ दाकांचे वाळी पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाचे फाटेक सारकी तुजी भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब, सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले भाग फावो जातले.
सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत थावन सर्वेस्पोर तुजे आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुजल्यांत तुजे नात्रां पोंत्रां पळेवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असले बाग फावो जातले. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. एकलोच तुमचो बाप स्वर्गार आसा तो आनी क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. सर्वेस्पराक जोय. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजे बसल्यात. म्हणटोच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तोळू नजो तोसनी ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात. पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लायतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कन्यो करतात, देखून मंत्रा पंत्रांची पदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगवस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंट्यार आपणाक लोकांन सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आस रूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण आशो नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकांनी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोल. सर्वेस्पराची भक्ती करतात आनी सदांच ताचे मार्गान चलतात ती खऱ्यांनीच बागी. निर्यालाक आदार. आदी आमचे दादले बायलो सोयरीगोत करून लग्न संस्कार जोडून पासून एकामेकाक विश्वासी तशेंच आपल्या घरच्या आनी शेजार सामाऱ्यांताय बऱ्या संबंदान जियेतालीं. तशींच चुको नासतना आपल्या देव मंदिरांत पवित्र मिसाचे बेटेक आनी घरांत वेळार तेर्स आमोरीचे रोजार करतालीं. 10 मानामेंत प्रमाणे जिवीत सारतालीं. देखूनच तीं बागी आनी लांब आवक जियेलीं आनी आपल्या नातरांक आनी पोत्रांक तांणी पळयलीं. आतां आमची दोगांय घोव बायलां जोडटात आनी वेळ पावना म्हूण रोजार शॉर्टकट आनी चड भोंवती आसलोल्या शेजारां पासून आमी वळखनात. पयले वाचपांत आमी पळयलां नेओमी काळ बरे भाशेन आपले सुनीक रुताक धूव कशी मानून घेता आनी रूथ आपले सासूमायताय आपलीच आवय कशी आपले फामिलीताय जियेता. घर सोडून ती वचना. सर्वेस्पराची भक्ती करून जियेलेली आनी फामिलीक विश्वासी रावलेली देखून देव तेचे ताय दयाळ जाता. तशेंच
बोआज रुताची कुलेंतलो दावीद घराण्यांतलो जेजू सोडवणदार आमकां फावो जाता. शुभ वर्तमानान आमकां उगडास करता. जितली आमी खालती जातली तितली देव आमकां वयर उंच काडटलो. नेओमी भाशेन सासूमाय आनी सासूपाय आनी रुताई भाशेन पूत सुनो जावंक आमकां आव्हान. मागणे. आमचे घराबे मजबूत करूंक आनी सर्वेस्पराची भक्ती करूंक जिवंक जेजू आमचेशी राव.